नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया एकदम कुरकुरीत ओनियन रिंग्स। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा एक मोठो कांदो घेतला आनी सोलून ती अशी दाटशीत रिंगां कशी कातरून घेतल्या। आतां हांकां आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत एका आयदनान 1 कप मैदो घालून घेवया। अर्द कप घालता कॉर्नफ्लावर, चवी पुरते मीठ घालून घेता। मागीर तातूंत घालया अर्द चमचो हळदीचो पिठो, 1 ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो, चिमूटभर घालया मिरयाचो पिठो आनी थोडें थोडें उदक अशें घालून तें पीठ अशें बरें कालोवन घेवपाक जाय। तातूंतले ते पिठाचे गुळे अशें बरें मोडून घेता आनी अशें बरें दाटशेंच कालोवन घेवपाक जाय। पीठ चडूय पातळ आसपाक जायना। तातूंत मागीर थोडी बारीक चिरलेली ओली कोथमीर घालून घेवया, मिक्स करून घेता। ताजे उपरांत ऑनियन रिंग्साक लावपाक हांवें हांगा थोडो ब्रेड क्रम्स घेतला। आतां ते एक ऑनियन रिंग ते पिठान अशें बुडोवन तेका वेवस्थीत दोनूय वटेनी ब्रेड क्रम्स लावन घेवया। हो पळया, अशे तरेन आमी ताका ब्रेड क्रम्स लावन घेतला। अशेच तरेन आमी सगळ्या ऑनियन रिंग्साक ब्रेड क्रम्स लावन घेवया। आनी हें पळया, आमी सगळे ऑनियन रिंग्साक बरे पैकी ब्रेड क्रम्स लावन घेतला। आतां हांकां आमी 5 ते 10 मिनटां खातीर फ्रिजान सेट जावपाक दवरया आनी मागीर तळपाक घालया। ताजे उपरांत कायलीन थोडें तेल घालून घेतलां। हें तेल आमकां बरे पैकी तापपाक दिवपाक जाय आनी तेल अशें बरें तापलें म्हणटकच तातूंत ती एक ऑनियन रिंग्स सवका अशें कायलीन घालून घेवया आनी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून घेता। सवका परतून घेवपाक जाय आनी बरी गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय। हें पळया, अशें सवका परतून घेता आनी आमी हें बरी भाजून घेवया। आनी अशे तरेन तुमची कुरकुरीत ऑनियन रिंग्स खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी टोमॅटो सॉस किंवा मेयोनीज वांगडाय खावूं शकतात। तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।